नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दारबांदोडे चलयेच्या खून प्रकरणात फोंडे पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक केली अटक। बशीचे तिकेटी वेल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक आयले यश। सोमारा सापडिल्ली चलयेची कूड। महाकाजन दारगळ कोलवळ पुला लागसार सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक लागलो उजो लागतकीर ड्रायव्हरान काडलो पळ। सोरो कायदेशीर आशिल्लो की बेकायदेशीर, लोकांक पडला प्रश्न। कोरगांव पंचायतीच्या सरपंच निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतले रस्त्यार। कोरगांव पंचायत मंडळाची शिटकावणी। रुमडामळ हाऊसिंग बोर्डाचे लोक फाटल्या 3 दिसां सावन आसात काळखांत। अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालतना अंडरग्राउंड लायटींच्या केबलांचे केल्ले लुकसाण, थळाव्यांचो आरोप। मडगांवां सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क देवादयेन टळो अपघात। 15 वर्सां पोरणी पूण बऱ्या स्थितींत आशिल्ल्यान दिल्लें एक्सटेन्शन, सांगता मुख्याध्यापिका। अहमदाबाद विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय घडली काळीज पिळटावन उडोवपी घडणूक। गोंय लखनौ विमान अचकीत सकयल आयिल्ल्यान प्रवाशां मदीं पातळिल्लो भंय। आतां खबरो विस्तारान। दारबांदोड्या प्रतापनगर वाठारांत चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन एका 22 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या। संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। फोंडे पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बंगलोरच्यान ताब्यात घेतलो। उत्तर बंगळुरांतल्या रोशिनी मोसेम एम ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो खून जाल्लो। सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सापडलेली। Within 24 hours, we were able to not only identify the victim, where we didn't have any clue, but we also managed to catch the accused. Multiple teams were formed. Initially, we found out from the number the trace of the accused, and the accused was there in Karnataka. We formed our teams and we sent our team, and the accused was apprehended. He has been arrested and the rest of the formalities will be done soon. So this the victim and the accused, they were actually in a relationship and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the further investigation will be carried out. हांगा सोमारची सकाळी एक चेडवाची बॉडी मेळ्ळी आनी ती बॉडी आशिल्ली मर्डर करून कोणी तरी ताका उडयल्लो आनी तेका छड्या लावपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। सात गोवाचे SP टेकम सिंग वर्मा, फोंडेचे DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाला जे तपास सुरू जालो तो 24 वरां भितर बेंगलोर झोन ह्या जो मेन मर्डर केल्लो तो संजीव केविन एम हो 22 वर्साची भुरग्याक ताब्यात घेवन ताका अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। कांय सुत्रां कडसून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उजगांव भागांत हो जो 3 दीस पयलीं ही दोगांय गोंयांत येयल्ली चेडूं आनी चेडो आनी गोंयांत उजगांव भागांत ती भोंवताली आनी पूण एक शेनवारा आयतारा दीस एक अशी घटना सांजची घडली की एक 7 सुमार हो भुरगो ते 6 सुमार मर्डर करून हो भुरगो एक रेंटाक कार घेवन कळंगूट वचपाक गेलो। पूण जेन्ना तिस्कावयल्यान ही गाडी सुटली तेन्ना MRF कडेन पावतना तेणें आपलो मूड चेंज केलो आनी तेणें सांगलें ड्रायव्हराक की आपल्याक बेंगलोर वचपाक जाय। तेन्ना ड्रायव्हराक मातसो डावट मारलो आनी तेणें तेजें ID कार्ड घेतलें। ID कार्ड घेवन डिटेल्स घेवन तेजे मम्मीचे आनी तेजे फादराचे फोन नंबरूय घेतलेले आनी हो तेंच्या तावडीन सापडलो। पूण जेन्ना ही कार घेवन ताका हुबळी गेली तेन्ना हुबळीक थंय आपल्याक सोडपाक लायलो आनी तो मागीर थंयच्यान फुडें बेंगलोर गेलो। ही घटना आयतारा रातची घडलेली पूण हो जो टॅक्स कारीचो ओनर आसा आनी ड्रायव्हर आसा
हेणी ह्या म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा आनी ते तपास करपाक फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकार हांकां खूब यश येल्लें आसा। सद्याक ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी अदीक डिटेल्स अजून मेळिल्ली ना। तिनसांज पर्यंत जे हाजी डिटेल्स मेळटली तो पर्यंत सद्याक पुलीस सद्याक आपल्या कामाक व्यस्त आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी। महाकाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार एका सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो। उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर ते कळपाक मार्ग ना। उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। पळयात पुराय बातमी। गोयच्यान महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता। फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो। सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो। उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो। ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना। उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो। अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना। आमकां जवळ 748 ट्रकाक उजो लागला म्हणून इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो टीम आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टल व्हडलो कॅबीन गेली हांवें ते हेल्प करून उजो लागलो एक्टिंग्विश केली आनी मागीर तितून कॉनेटान आमी ते लॉक खोल्ले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां आसली। तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो। आयज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली। धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणात कंटेनराची नुकसाणी जाली। पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यात हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणात सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागोंक ना। ह्या वाठारांत जी घडणुका घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली। पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली। जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळून खाक जाला। ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात। फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणात सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विषयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना। पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालय तारीख पे तारीख दीत आसा। यान पयलीं जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली, मात आतां परतून ही तारीख परतून फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या। 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या। ह्या प्रकरणांत आमदार प्रवीण आल्लेकराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला। एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विशय आहा हांगासर सरपंच निवडपाक जायो आनी 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक हेणी राजीनामा दिल्लो, आपलो राजीनामा दिल्लो त्या दिसा
आणि त्याच्यानंतर जी डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां. आणि जो लोकांचो जो विश्वास, जो गांवचो जो विश्वास आहा, मोठी पंचायत कोरगांवची, आणि त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो असता तो त्या दिसा 2 तारखेक त्यांच्यानी डेट लागलेली. त्यानंतर काय कारण असतं ती डेट फुडें गेली, पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठं तरी एक दीस बघून मग शनिवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत वयत गेले. त्याच्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली. 17 काय तहत केलं त्यांच्यानी की आमकां ना खंयचेर कळटा शुक्रार के शेनवार भितरच त्यांच्यानी हे किंग डे असतात त्या दिसा त्यांच्यानी अशा गोष्टी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख त्यांच्यानी लायली. अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात ती लोकांचो हेतून नाचे जाल्लेले असतात की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची असतात हांगासर जावपाक जाय त्यांच्या भितर ती हे केलेली असतात. त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काहीतरी हेतून कोण तरी वाली आहो म्हाका दिसता. रुमडामोळचो हावसिंग बोर्ड वाठार फाटल्या 3 दिसांच्यान काळखांत आसा. कांय दीस पयलीं अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर रस्ते खणटाना भुंयगत लायटीचे केबलांचें लुकसाण केलां. परतून रस्ते दुरुस्त करचे सांडून तशेंच दवरल्यात. आतां पावसाक लागून लायट वता. हाचो त्रास रुमडामोळच्या लोकांक सोंसचो पडटा. संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आम्ही आयताराक ते मागेले भितर टिकी जाता म्हणून म्हाका दिसलें भितर लूज जाला दिसता म्हाका वयर कार्बन येयला म्हणून. पूण तो कार्बन येवं ना लास्टाक. तो कार्बन हें केलो टायट केला आनी तो गेलो. पूण तेंय बी तशेंच जावपाक लागलें. ते कार्बन येयलें म्हणून ते कितें जालें तें आमकां खबर नाशिल्लें भितर. आतां 3 दीस जाले आमकां लायट ना. कांयच करूंक मेळना भितर. येता वयता 3 दीस जाले लायट ना. काल येयल्ले न्हू कोणाचे. ते काल मागीर परत हाडले कोणाक. परत हाडले ते म्हणपाक लागले की ती केबलाची मिस्टेक. आणि ते उठल्यान पळयल्यान हे गेले खांब्या कडेन पळयले आनी ते भायल्या भायर गेले. आमकां कांय सांगूंकूय ना कितें म्हणटा तें आमकां कळूं ना तें कितें जालां म्हणटा ती फॉल्ट. पण तुमकां त्रास जाता रातचे त्रास जाता न्ही काय ना न्ही. लायट ना म्हणटकीर आनी कितें जातलें घरांक. लायट ना आनी पयलीं हांगा पावस येयला तेन्ना उदक भरिल्लें हांगा. मागीर चेड्यान पांयान दवरलें ताका शॉक लागलो. आतां ती आसा ती केबलाची फॉल्ट. ती गॅस पायपाची ते घालपा येयल्ले तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांगा लायटीचे हे आसा म्हूण. तेणे मागीर आयकून आनी तांणी खणले आनी ते पायप घालून गेले. ते गॅसीचे पायप लावन गॅसीचे. आतां लायट ना. आतां लायट ना आमकां 3 दीस. पण शॉक येता म्हणून सांगले तुमी ते डिपार्टमेंटान. काल येयल्ले ते पळोवपा तांकां सांगले हांवें ते मागीर चेड्याक शॉक लागले म्हणून. ते पयले आनी गेले ते. दीस जालो हो इश्यू चालू आसा. म्हाका कालूच कळ्ळो. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलो प्लस जे अडानी गॅसीचे जे टेक्निकल डिपार्टमेंट आसा तांकांय इन्फॉर्म केलो. काल तो रेक्टिफाय जावपाक जाय आशिल्लो कित्याक तेजे एक दीस पयलीं हांगा लो लायन एरिया म्हणटकूच हांगाल्यान जो केबल गेला अंडरग्राउंड LT केबल डॅमेज केलो. कोणेन केलो? अडानी गॅसीन डॅमेज केलो. हांव म्हणटा डॅमेज केलो जाल्यार तुमी तो रिपेर करपा आसलेलो. त्या जाग्यार उदक भरलेले त्या कारणान भुरग्याक तो लिकेज म्हाजे हिसपान शॉक मारलो. म्हाका दिसता हे मेजर कितें जावपाचें आशिल्लें ते म्हाजे हिसपान देवा कृपेन वाचले. ऑलरेडी तेंच्यांनी तो येवन रिपेर इमिजिएटली करपाचो करूं ना. पयली गोश्ट सगळ्यांक फॉल्टी म्हणटा तो ऑथॉरिटी. कारण जर केबल तर कितेंय घालता या कसलीय लायन व्हरता गॅस व्हरप PWD व्हरप या इलेक्ट्रिकल केबल व्हरप टोटली म्हटल्यार एक ब्लू प्रिंट आसपा आसलेलो. कारण नाजाल्यार लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलो. लोकल्सांनी ऑलरेडी खबर आहा न्ही खंयच्यान केबल कितें केला तो. तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान कन्सर्न घेवन बाबा हांगाल्यान एक केबल गेला हांगाल्यान लायन व्हरनाका डॅमेज जावपाक शकता हे कन्सर्न घेवन करपाक आशिल्लो. तेंचे कडेन कांयच ब्लू प्रिंट ना कांयच रोड मॅप ना. येता डायरेक्टली JCB घालता पिकास मारता फोडटा कितेंय करता. वडगांव सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क जालो. सुदैवान वेळारूच विद्यार्थी तशेंच पालकांनी पळयल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. मडगांवांत सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क जावपाची घडणूक घडली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. वेळारूच विद्यार्थी आणि पालकांनी हो स्पार्क पळयल्ल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी घडणूकथार येवन मजत कार्य केले. सरकाराच्या आदेशा प्रमाणे 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो. मात ह्या बशीची जेन्ना चाचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिल्ल्याचे मुख्याध्यापिका सिस्टम मारियान सांगले.
व्हडले काय वायट जावंक ना. आमची बस तेणे सकल हाडटालो तो तेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले तेन्ना हांवें थिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडपाक दिल्ले. तो बस तेणे स्टार्ट मारलो तेन्ना सकल स्पार्क्स येयले उज्याचे. आतां बॅटरी म्हणून ती उजो पडला म्हणून आमी भुरग्यांक धांवन येवन म्हाका ऑफिसान सांगलें. मागीर हांवें धांवन येवन मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयलें आनी हे लोक आसलो आमचो नेबर्स तेणे रोखडेच ते फायर एक्सटिंग्विशर यूज केलो आनी आमचे हिसपाचे आमी घेवन धांवन येयले. दोन आमचो स्टाफ येयलो आनी मागीर ताणें दोन पावलयलो तो तेन्ना म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवन तेणे हें केलो पालयलो तेणें. हय पूण कोणाक कांय जावना. कोण भुरगीं बीन भितर कोण नाशिल्लीं. भुरगीं इस्कॉल 145 न्हू तेणें बास तेणें हाडली ती सकल हाडली ती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हातो वचून नेपाळ भुरग्यांक 15 इयर्स जाली ती आनी आमी एक वर्स तिचे लागीं हें मागलेलें डिपार्टमेंटान आनी तेणें आमकां एक वर्स दिल्लें कित्याक आमची बस बरी आहा म्हणून चलता म्हणून ती म्हणून. पूण ती 1 वर्स जालें आतां ना आतां जुनानसान स्टार्ट केल्या न्हू. पूण बसाचें कंडिशन बीन तशें बरें आसा. कंडिशन सगळें बरें आहा म्हणून तेणें आमकां आनी एक वर्स दिल्लें पास करून पास जाल्ली डिपार्टमेंटान नवी बस आमकां साखरवचें ना म्हणून फुडें मेळचें ना म्हणून बस नाय म्हणून तेचे लागीं. आमची भुरगीं पयस जाल्यार तातून दाबोळ्ळी आनी बोर्ड हावसिंग बोर्डांतून येतात सो आमचे लागीं आनी कांय ना कन्विनियन्स भुरग्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. मलपड सत्तरीचे श्रीमती पंढरी गांवकर हे गरीब बायलेचे कोसळिल्ले घर स्वखर्चान बांदून दितलो म्हूण भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन घोशणा केली. उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान श्रीमतीचें घर कोसळिल्लें. तिणेन भलायकी मंत्र्या कडेन आदाराची मागणी केली. फाटले कांय दिसाच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मलपण सत्तरीचे पंढरी गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेचे घर कोसळिल्ले. घरात सगळ्याक माती पातळिल्ली. तशेंच घरात रावप धोक्याचें आशिल्ल्यान ती सध्या शेजारच्या घरान आसरो घेता. तिका कोणाचो आदार ना तेन्ना तिणेन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन आदाराची मागणी केल्ली. माझे घर सगळें मोडून पडला. पावसा खातीर सगळें मोडून पडले. कांयच आदार ना. म्हाका कोणाचोच आदार ना जाला आणि मी एकटे असता तेन्ना मी कितें करू आणि काय करू ते म्हाकाच कळना. ते तुमचे पंचायतीतले लोक येवन सगळे येवन पळोवन गेले आहा तेन्ना तुमचे तरी म्हाका बाबा बद्दल तरी कितें तरी म्हाका एक कांयतरी मजत म्हणून बाबान तरी आतां कितें तरी करची अशें म्हणून म्हाका आशा आहा. आनी बाबाच्या धिरार मी आतां रावता तेन्ना आतां कितें करू आनी काय म्हाकाच कळना जाला. तेन्ना म्हाजें घर बसतलें सुद्दां म्हाका बसोंक मेळना कांयच ना. आनी हे सामान सुद्दां सगळें मी काढून शेजाऱ्यांच्या घरान दवरला आणि शेजाऱ्यांच्याच घरान मी आसा. तेन्ना आतां कितें करू ते तुमी सांगा. आतां बाबाक कितें तरी म्हाका तरी मजत करची अशें म्हणून मी बाबा कडेन आतां हात जोडटा. तेन्ना बाबानच कितें तरी म्हाका एक आदार दिवपाचो. म्हाजो तर आतां आदार कोणाचोच ना आनी कोणाचोच म्हाका धीर ना हांगासर. सगळे बाबानच आतां बघून घेवचें आनी बाबानच म्हाका कितें तरी आतां एक घराची एक सावळी म्हाका बांदून दिवची अशें म्हणून मी बाबा कडेन हें करता. तेन्ना तुमचे पंचायतीचे लोक येवन सगळे बघून गेल्ले आसा. मजगती ह्या प्रकरणाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपली मनशां धाडून एकंदरीत परिस्थितीचो आढावो घेतलो. सरकारची वाट पळयनासतना सत्तरीत आपणे 100 वयर गरजूंक घरां बांदून दिल्यात. गरजूंक तात्काळ घरां बांदून दिवपाचो आपलो सदांच यत्न आसता. तेच प्रमाण मलपणचे बायलेचे स्वखर्चान घर बांदून दितलो अशी घोशणा तांणी केली. हांगासर पंढरी गांवकर ह्या निराधार महिलेचे घर भर पावसान कोसळ्ळेले आसा आनी सध्या तिका रावपाक जागो ना. हे जे घर आसा हे मातयेचे आसलेले आनी तिका कोणाचोच आदार नासल्या कारणान तिचे ते घर रिपेर कशें करपाचो हे तिका प्रश्न आसलो आनी तेतूनच पहिल्याच पावसाक आतां तिचे घर कोसळ्ळेले आसा. जेन्ना ही घटना जाली तेन्ना ती घरानच न्हिदलेली आनी शेनवारा रातचे ही घडणूक जालेली आसा. सध्या आदार नसल्या कारणान आणि पावसान ती घरान कशी रावतली आणि एका वाटेन घर आसा हे कोसळत असल्या कारणान सध्या ती शेजाराचे घरान तिका आश्रय घेतलेलो आसा आणि थंय ती जेवता. ह्या प्रकरणाची जेन्ना माहिती स्थानिक जे पंच आसा हांकां कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन पाहणी केलेली आसा. तशेंच जे तलाठी आसा तेंच्यांनी येवन हांगासर जे घराची पाहणी केलेली आसा. ह्या संबंधी जेन्ना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांकां जेन्ना तेंची खबर कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन आपले मनीस धाडून एकंदरीत परिस्थितीची पाहणी केलेली आसा आणि तेंच्यांनी आतांच सांगलेले आसा की आपूण तेंचे घर रिपेर न करता तेका नवीन घर बांदून दितले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या लाच दिवपाच्या प्रकरणात गुन्यांव नोंदवपाचो आदेश सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाक दिलो. मडकयकाराच्या आरोपा उपरांत काशीनाथ शेटये सयत 7 जाणांनी सत्र न्यायालयान धांव मारिल्ली. सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात, फायली क्लियर करपाकूय पयशे घेतात. आपणे एका साध्या कामा खातीर 15 ते 20 लाख दिल्ले असो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चौकशी करची पडिल्ली. मात मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना. गैरसमजुतींतल्यान तांणी चुकीची वक्तव्यां केल्यात असो रिपोर्ट ACBन कोर्टाक सादर केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न आसतनाच काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात धांव मारून गुन्यांव नोंद करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे प्रकरणात गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश न्यायालयान ACBक दिल्ल्याचे काशीनाथ शेटये सांगता. case he said that he has given a bribe of 15 to 20 lakhs. आता तेणे जेन्ना म्हणलां that is to be even a oral thing has to be considered as a FIR and registered and चौकशी तुवें ते सेटिंगा करून तुका चौकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो, फोट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR आनी तेजेर सगळी चौकशी जावंक जाय. कोणें कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले आमी एक CD प्रोवायड केले, तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. बट एक्शन जातली दिसता तुमकां. आतां कोर्टाची CBI कोर्ट एज म्हणजे स्पेशल जज ऑफ एंटी करप्शन एज पास्ट एन ऑर्डर कोर्टांतल्यान आयला. सो दे हॅव टू गिव अ करेक्ट न्हय. जातलें काय ना आमी फॉलो करना. खंयचोय आतां रस्त्यार मर्डर जालो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. फोंडेचो वेवसायीक संदीप चौधरीचे अपहरण केल्ल्या प्रकरणात आनीक 4 जाणांक फोंडे पुलिशेन ताब्यात घेतले. तशेंच अपहरणाचो मुख्य सूत्रधार भारत सोडून भायल्या देशांत वचपाक भायर सरिल्लो. ही म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें मुंबय विमानतळार वतना वाटेक ताका धरलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Abduction case which was registered on 10th of this month, wherein one Marwari businessman who was abducted from Fonda area and he was taken to Karnataka. So multiple teams were formed in that, and initially our focus was on the safety of the abducted person, victim. So first we managed to bring him back safely from Karnataka, and as soon as he came back here, then we made again multiple teams, and we sent our team to various locations in Karnataka, and we managed to get hold of all the guys who were involved in that. So the main accused was actually he was on the way to go out of the country, but we intercepted his movement, and in the middle of the night we caught him and again we arrested him. So these are two important cases where Fonda Police subdivision has done a great job, wherein the murder which was almost blind, we managed to catch the accused within 24 hours, and also in the abduction case we not only managed to safely get the victim but also arrest all the accused. Main accused India छोड़ के बाहर जा रहा है, मिडिल ईस्ट में. उसको हमने अपने रास्ते में पकड़ा. He was trying to go to मुंबई एयरपोर्ट. तो हमारा जो बैंगलोर और मुंबई के बीच में नज़दीक हमारा जो पॉइंट था, हमारी टीम वहाँ डिप्लॉय थी. बिजनेस का लिंक अहमदाबाद शहरात एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळटावन उडोवपाची घडणूक घडली. मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागले. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडले, पूण लखनौ पाव मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत घेवन प्रवास केलो. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचे जाले अशें मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडले, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्ले. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले.
ह्या विमान प्रवासातलो थरारक अनुभव प्रवासी जॉली खान आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातल्यान मांडला. ऐकात तिचे म्हणणे. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था. इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है. वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते. इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है. ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें. मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था. फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर रहे हैं लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.